प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूची 26 7 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आणि आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशापर्यंत परतून त्याच उतरांनी मागणी करी नाकात. ह्या पासत बापा कडेन तुम्ही मागच्या आदींच तुमकां त्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुम्ही तांचे परी जावं नाकात. देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचे: आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां दिवार. खरेंच तुम्ही दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुम्ही दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमचेय चुकी बक्षिचो ना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसांक मागणें कशें करूंक जाय तें शिकयता. आनी आमी जाणू की जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता, आमी कसलेंय मागणें कोत्ता, आमी सदांच आमच्या बापा म्हणटा. आनी आमच्या बापा हें मागणें एकदम मोलादीक. ह्या मागण्यान सगळें आसा. पयलें आमी जेन्ना आमच्या बापाक कोत्ता, आमी देवाक दिनवासता, आमी ताका वाखाणटा, ताका आर्गां दिता, आमी ताका म्हणटा कितलो व्हडतो देव तूं. आनी तेजे उपरांत जेन्ना म्हणटा आमी दीस पडटो आमचो गिरास दी, आमी आतां सगळे देवाक मानून ताका वाखाणून ताका एके भाशेन ताचें नांव उंच करून तेन्ना आमी आतां आमच्यो गरजो ताचे फुडें दवरता. आनी तेन्ना भाव भयणींनो, देव आमचो गरजो आमकां ऑलरेडी दिल्यात म्हणून आमी त्यो भावार्थान आमकां आपणायता. पूण आयज आमचो नियाळ आमी करूनी ह्या 14 वडे. पूण 14 वडी जावचे पयलीं आमी 12 वडी वसया. आनी कितें म्हणटा 12 ते 15 पासून. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पळोवन दिवं नाका, पूण वायटाच्या हातांतली आमकां निवार. भाव भयणींनो, हे मागणें कितें म्हणटा जेजू आमकां? कसले मागणें शिकयता तो म्हणटा आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. जेन्ना ह्या संवसारान आमी चलता, जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, कोण ना कोण आमकां दुखयतलो, आमी दुसऱ्यांक दुखयतले. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. हाचो अर्थ कितें? जेन्ना लोक आमचेर आड येता, आमकां त्रास दिता, आमकां खरेंच वायट कोत्ता, तेन्ना गरज आमकां तांच्या चुक्यांतली तांकां बक्षिपाक. फुडें कितें म्हणटा 14 वडेन? खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षीत जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकां बक्षितलो. 15 वड. पूण तुमी दुसऱ्याक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. भाव भयणींनो, आमी सद्दां आमच्या बापा मागणें कोत्ता. आनी आमी कितले फावटी आमच्या जिवितान हे 12 वड म्हणल्या काय? आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. पूण आमी खरेंच ज्या दुसऱ्यांक आमकां आमचेर आड आयल्या, आमी खरेंच तांची पातकां बक्षिल्ल्या, खरेंच तांकां बक्षिल्ल्या आमी. आनी खरेंच जें बोगसणें आमकां देवाचें मेळपाचें आहा तें आमकां मेवलां काय? कित्याक भाव भयणींनो, बरे भाशेन आयकात. जेजू म्हणटा जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तेन्नाच
आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां बक्षिता. आनी आमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां बक्षिना. हाचो अर्थ कितें? देव आमकां बक्षिना जाल्यार आमी खंय वचपाची हा? आमच्या पातकां वरवीं आमी इफेर्नान वचपाची हा. मेले उपरांत आमी कितले मागणें करूं त्या मनशाचेर, त्या मनशान दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार, जेन्ना तो जिवो आसलो जाल्यार ती बायल कोणूय आमकां कोणाक दुसऱ्यांक बक्षूंक ना जाल्यार आमी आमच्या पातकांतली आमकां सुटका मेळोंक ना आनी आमी इफेर्नान वयतली. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तेन्ना स्वर्गीचो बाप आमकां बक्षिता आनी देंवचाराक आमचेर कसलोच अधिकार रावना. देवाक आमचो अधिकार आसता आनी खरेंच आमकां देवाचें सगळें फावो जाता. भाव भयणीनो, आमी जाणो की आमी खरेंच मागणें करता, आमी तेर्स करता, आमी मागणें वता, आमी मिसाक वता. जेन्ना आमी मिसाक वता सदांच आमी आमच्या बाबा मागणें करता. जेन्ना आमी तो तेर्स करता 5-6 पाटी आमी आमच्या बापा म्हणटा. पूण खरेंच आमी ह्या उतराचो आमकां अर्थ मेवला, ही सजमणी मेवल्या, केणे आमकां कोणें सांगलां की खरेंच आमकां बोगसूंक जाय म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसात कोण ना कोण आमकां वायट करतलो, कोण ना कोण आमकां चुकी करतलो, कोण ना कोण आमकां वायट उतरां उलयतलो. पूण जे त्रास जेजून भोगले आमकां खुर्सार, जे जेजून आमचे पासत आमच्या पातकां आमची पातकां खुर्सार घेवन आमचे पासत मेला, ते कोणेच ह्या संवसारान हें इतलें वायट घेवंक ना. आनी देखून जेन्ना आमी जाणो की जेजून खुर्सार आमची सगळीं पातकां घेवन आमी सगळे त्रास घेतल्यात आनी आमकां आतां इफेन बंद करून आमकां स्वर्गीचें राज उक्तें केलां, तेन्ना आमच्यानूय दुसऱ्यांक बक्षींक जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां इतले पातकांतली बक्षिलां आनी कितलें आमकां बरें केलां, तेन्ना आमकां ह्यो थोड्यो चुकी जो आमकां कोण कोत्ता, आमचे आड येता, आमी तांकां बक्षूंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता, होच थाराय करया आमी कॉरेजमाच्या वेळार आसा. पूण फकत कॉरेजमाच्या वेळार आमी दुसऱ्यांक बक्षुची गरज ना. सद्दां, कित्याक हें बोगसणें आमी दिना जाल्यार हें देवाचें उतर म्हणटा स्वर्गीचो बाप आमकां बक्षिचो ना. आनी स्वर्गीचो बाप आमकां बक्षिना जाल्यार आमी पातकान आसा, आमी इफेर्नान वता. देखून गरज आमकां खालती जावपाक, दुसऱ्यांक बक्षुपाक. देवाचें सगळें बेसां आमच्या जिवितान, आमच्या फामिलीन, आमच्या काजाऱ्या जिवितान, आमच्या सगळ्या संबंधांनी येवपाक आनी खरेंच हें स्वर्गीचें राज ह्या संवसारान जिवन आमी मरच्या उपरांत देवाच्या कडेन जावं. हेंच जावन आमचो थराय, हेंच जावन आमचें मागणें, हेंच जावन आमच्यो कन्यो दिसपट्ट्या जिवितान, फकत कॉरेजमांनी पूण सदां काल आमच्या जिवितान. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव अशी जाता. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.